म्हणण्याच्या पुस्तकांतले वसाप 16वो अध्याय 16 तावन 18वें वाक्य. भंगारा प्रास सणवाई कितली उत्तम, रुपे विंचे प्रास समजणी विंची बरी. प्रामाणिक मनशाची वाट वायट सुकयता, जो आपल्या वाटेक लक्ष दिता तो आपलो जीव राखता. गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान. देवाचें उतार हें. आयच्या दिसा आमी नियाळ कोर्सो विशय जावन आसा. जिवितांत आमी खंयचें झूज विंस जाय. जिवितांत आमच्या खंयचें झूज आमी विंस जाय. विच बॅटल ऑफ लायफ टू चूज. हर एक लागीं जिवितांत झूज आसा. जिविताचे हर एका घडये हर एक लागीं समस्या आसात. विविध रितीचे समस्या आसात. आमकां कोणा कडेन विचारल्यार आमच्या माथ्याचे की वयर तावन तितले समस्या आसात म्हणून आमी सक्कडे सांगता. कित्याक हे समस्या फूड करचे कशें आमकां कळीत जायना. पयत पुस्तक म्हणटा प्रामाणीक मनशांची वाट वायट सुकयता. पळया, प्रामाणीक मनीस तो तरी पूण वायट ताजी वाटच सुकयता. वायट वाट ताजी सुकयता. आनी म्हणटा जो आपल्या वाटेक लक्ष दिता तो आपलो जीव राखता. म्हज्या आनी तुज्या वाटेर हर एक दिसा येवचे ते समस्या, हर एका दिसा येवचे ते संघर्ष, हर एका दिसा येवचे ते झूज म्हजी आनी तुजी वाट सुकयता. खंडीत जावन आमी संगीत कितले बुड्डी हांव आनी तूं ह्या झुजांत ह्या संघर्शांत संघर्श करूंक पळयलें आनी कंप्लीट पुरासणेन थकोन गेले. हांव सगळां आमी 16 जाणां आमी पुरासणेन थकोन 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 गेले. हांव काल हें करचें म्हणलें आमकां कळटा आसना. तिशीन गेल्यारय कळना, इशिनेचें कळना, तिशीन गेल्यार समजो संघर्श विविध जिवितांत संघर्ष. आनी एकेका रितीन फेस करतात. थोडे कितें करतात, खोलें समस्या आयल्यार खंयलें संघर्श आयल्यार रेडी तें संघर्श फेस करूंक येतात. हर एका समस्याक हात घालतात, हर एका समस्याक, आनी व्हडल्यापणान पडतात. कित्याक हर एकाक हात घाला ताजेर मागीर टायम येना, एनर्जी येना पुरा समस्यान. मागीर थोडे बारीक उदोवंत तांकां आयले समस्या आयल्यार कोणाकी मोदें आपयतात. मोदें आपोवन ताका सांगता म्हजे साहेब समस्या म्हणून. आयकले उपरांत ताका मुखार लोटतात आनी वो भायर रावता. बिरमोत मोदें पडलो तो संघर्शांत तो पडटा. वो शाबीत भायर येता. सांगता कलरफुल सांगता वो संघर्शांत. कोण मोदें आयलो बिरमोत ताज्या मंड्यार घालून वतात. आनी थोडे आसात आपणा थंय आसच्या समस्यांक ते निसायके आपणाचे समस्या न्ही जाल्यार आनेकल्याच्या समस्यांत नागरी गोंयचें. आमी समाधान आसा, आमी गोबायला मोगान आसा, आनी एक गोबायला विशय नागरी गोंयचें वचून आनी थंय वचून समस्यान शिरकोवचें. या आमी समाधान आसा, तो कितें बिरमोत बिजनेस करता ताज्या थंय वचून ताज्या समस्यान हात घालूंक वचून आमी जावन वचून पडचें समस्यान. मस्त फावटी आमच्या जिवितांत कितलेशे फावटी आमकां संबंद न्ही जाल्ल्या विशयांत हांवें तुवें हात घाला खंडीत जावन आनी ह्या आव्हान तूं मस्त फावटी समस्येक वळोवंक जालें हांव. आनी थोडे फावटी कितें जाता, आमकां आपणाक खुशी ना, खाली जायना, पूण सडन आमच्या जिवितांत समस्या रावतात. येदे व्हडले की ते कशें फेस करचें म्हूण कळना, कशें ते फूड करचें म्हूण कळना. आमी चिंतूंक उत्तना सडन समस्या जावंक पुरो पिडा, जावंक पुरो दुबळीकाय, जावंक पुरो आमचे इश्टांनी मोस करचो, कितें डिफरंट आमी चिंतूंक उत्तना तरी पूण सडन जावन आमच्या जिवितांत समस्या उब जातात. आनी त्या देखून अशें समार्थ रितीर म्हज्या तुज्या जिवितांत समस्या उदेवून आसतात. आनी ह्या वेळार आमी कशें हे समस्या फूड करी जाय. हर एकाक हात घाली जाय गे, या थोड्यांक मात हात घाली जाय गे. खंयच्यान
आम्ही हात घाल्ल्या वेळार सलवातांव खंयच्यान हात घाल्ल्या वेळार जिखतांव हे एक चिंताप ह्या नियाळ आयच्या दिसा आमी चिंताप आठोवन आसांव. मोगाच्यानो ह्या समस्ये विविध रितीचे आमचे समाधान जर तर बिगडलां जाल्यार आमी जर तर जिवनांत सलवलें जाल्यार केवल ह्या संघर्षाद्वारे ह्या समस्याद्वारे संघर्ष ह्या समस्याद्वारे जावंक पुरो ते समस्ये गोबयलांमध्ये जावंक पुरो ते समस्ये गोबयलांमध्ये जावंक पुरो ते समस्ये आवय बापूय आनी भुरग्यां संघर्ष जावंक पुरो ते संघर्ष एका संस्थांत मुखेली आनी संस्थेच्या सकयल आसच्या मध्ये जावंक पुरो ते संघर्ष मॅनेजमेंट आनी एम्प्लॉईज काम करचे आनी कामेली जावंक पुरो ते संघर्ष आमी राजकीय हात घाला आनी राजकीय संघर्ष ती पार्टी आनी ते म्हणून पॉलिटिकली आमचे थंय संघर्ष आसा. जावंक पुरो आमचे थंय संघर्ष शेजाऱ्या मदें आमचे थंय संघर्श आसा. जावंक पुरो आमी वावर करचे कडेन संघर्श आसा. जावंक पुरो आमच्या एका कुटुंबांत व्हडल्या कुटुंबांत आमच्या ल्हान ल्हान फॅमिली मध्ये कुटुंबाच्या त्या फॅमिली मध्ये आमचे संघर्ष आसात. मुस्त आसात. उदाहरण हांवें मुस्त दियेत कित्याक म्हळ्यार हांवें नियाळ करच्या खातीर हे हांवें तुमकां सांगचें. आनी हे संघर्श मोठ्ठे रितीन सांगचे जाल्यार 3 रितीचे संघर्श म्हणून सांगेत. 3 रितीचे. एक संवसारीक संघर्श संवसारीक आनी एक कुडीच्या ओडण्याचे संघर्श आनी तिसरें अंतराळांतल्या शक्तींचेर संघर्ष. संवसारीक संघर्श म्हणटा आसतना ह्या संवसाराची रिती नियमां संवसाराची सालत दुसरी तांचे तत्वंत दुसरी आमकां तें सोमंत पडना. आमकां तें येचें गी नाका गी कशें फेस करचें म्हणून कळना. समस्या हे संघर्श ह्या संवसारीक तत्वांत न्हू ह्या संवसारीक रिती नियमांत न्हू जावंक पुरो सरकारी नियमां ह्या सामाजीक नियमां जावंक पुरो ह्या आमच्या कालें कुटुंबाच्या मलगड्यान जावन आयिल्ली नियमां ही पुरो आमकां संघर्शीत करतात. आमी तशें करचें अशें करचें गी संघर्श हाडटात. आनी एक रितीचे संघर्श कुडीच्या ओडण्याचे संघर्श. मुस्त मकान तुका हर एक लागीं कुडीच्या ओडण्यो आसात आनी ह्या ओडण्यो आमकां एका कुशीन व्हरतात आनी आनेका कुशीन हांवें वचाचें पूण थंयच्यान म्हाका भायर येवंक जाताच ना. आनी ह्या एका रितीचे संघर्श कुडीच्या आबलेशा विविध रितीचे आशा जावंक पुरो खावंक जेवंक जावंक पुरो अधिकार कितें विविध रितीचे कुडीच्या हर एकल्यांकय मकान तुका संघर्श आसा. आनी जावंक पुरो ती पिडेचे संघर्श आसूंक पुरो पिडेचे ह्या मोतीचे संघर्श म्हाका कितें कांय मोती दादापुटी वचल्यार म्हाका मंड्याक वचना संघर्श एका रितीचे ह्या कुडींतावन उपजोवचे संघर्श. आनी तिसरे संघर्श जावन आसात एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 10 ते 18 वाक्यांत सांत पावल म्हणटा आमचे झुजू ह्या रक्तमांसा विरोध न्ही बगर अंतराळार आशिल्ल्या संगती वयर आनी त्या प्रभुत्वा विरोध अंतराळाच्या त्या शक्तींचेर आमचें झूज जावन आसा. तें कितें म्हूण तुमी जाणात. आनी हे विविध रितीन मोठ्यांनी 3 हंताचें झूज हांवें तुमी नियाळ करनासा. नेक्स्ट सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार झुजां आसात ह्या समस्या आसात पूण खंयच्या थळार हांवान तूं फायट करनासा. वीच लेवल खंयच्या लेवलार म्हजें आनी तुजें जिविताचें झूज हांवान तूं फायट करना सांगी म्हणून. मुस्तपुटी आमी सांगता आळे साहेब हांवें तशें केल्लें तुवें अशें केल्यार जाता म्हणून. जायना. कित्याक जायना म्हळ्यार हांवें झूज फायट केल्लें लेवलूच दुसरें आनी एकले मनशो झूज एकाच रितीचें जाल्यार ताजो थर्ड लेवल ऑफ फायटींग तें दुसऱ्यांत जावन आसा. त्या जिवनाचे सन्निवेशीत दुसरे आमच्या जिविताचे सन्निवेशीत दुसरे आसले देखून मुस्तपुटी आमी गत्त उलोवन जे आसा आळे साहेब हांवें केल्लो अशें केलें तुका कित्याक करूंक जायना तें जायना कित्याक म्हळ्यार द लेवल ऑफ फायट चिंत्या हांव एक शेजाऱ्या राष्ट्रा कडेन झुजोन आसा. आमी पांयदळांचेर हांवें त्या राष्ट्राक हांवें सलवयलें पूण आतां तो विमानांतल्यान करता जाल्यार आकाशांतल्यान करता जाल्यार म्हज्या पांयतळांतल्यान केल्लें झूज जे नियम चलना. झूज तेत्त राष्ट्रा वयर जावंक पुरो झूज तसलेंत जावंक पुरो पूण खंयच्या थळार जावन आसा. पयलें धरणीर जावन आसलें आतां आकाशार जावन आसा. विमानांत रॉकेटान जावन आसा. पयलें दोडणे कोयते काडून जावंक पुरो आतां बॉम्ब घालून आसा. लेवलच दुसरें
लेवल दुसरें. आमचे झुजी तशेंत, आमचे जिविताचें झुजी तशेंत. मुस्तुपटी आमकां कळना. मुस्त जाणांक आमी व्हडले व्हडले एडवायस करता, या ते आमकां एडवायस करतात, पूण खंयचें एडवायस लागना. कित्याक म्हळ्यार आमी झुजचें लेवल, झुजाचें लेवल आनी ताणें झुजाचें लेवल टोटली डिफरंट, टोटली डिफरंट. अनेक सांगत आसा हें झूज जिविताचें झुजता आसतना ते स्ट्रॅटेजिकली घेवन ताका विधान कले वापरल्यात गे म्हणून आमी एक झुजाचें विधान वापरता. स्ट्रॅटजी खंयचें म्हणल्यार वयर म्हज्यान तुजे झुजांत जैत ओनून आसा. वॉट इज द स्ट्रॅटेजी आय हॅव गॉट टू फायट दीस पर्टिक्युलर फायट आमच्या जिवितांत आसचें हें म्हणून. नेक्स्ट सवाल आसा, झूज कोणें करचें गे म्हणलें. झूज कोणें करचें. आमचे कडेन चिंत्या, एकलो शेजारी म्हाका एकलो गाळी हाडटा आनी हांव ताजे कडेन डील करचें. म्हज्या घरांत म्हाका एकलो गाळी हाडटा, थंय व्यत्यास आसा. कोणा कडेन हांगा घरा भितर हांव फायट करचें, हांगा शेजाऱ्या कडेन. आनी एकलो कोण एकलो परकी म्हाका 4 गाळी हाडटा. झुजचें कोणा कडेन हांव झूज करनासा, व्यत्यास आसा. कोणा कडेन हांव झूज करनासा ताजे वयर हें झुजाचें रितस म्हज्यान तुजी बदलावण आसा. कोण म्हाका आनी तुका विरोध करनासा ती गरजेचें. ताज्या फाटल्यान कितले जाण आसात, खंयच्या रितीन ते विरोध करनासात आनी कित्या खातीर ते करनासात, ताजे वरवीं म्हज्यान तुजें झूज वंदून आसा. आनी एक चिंता हांगासर आमी आटयसय. ह्या झूज हांवें तुवें करचें थोडो तेंप मात्र परमनंट गी म्हणून. कितलो तेंप गी म्हणलें झूज. हांव ताचे कडेन उलोवंक उलयना, ताणें म्हजे कडेन उलयलो ठक्क राग. कितले दीस, 1 म्हयनो, 1 वर्स, परमनंट लायफ. कितलो तेंप म्हजें झूज हें. ह्या मनशा कडेन म्हजें झूज कितले तेंपाक झूज, कितल्या तेंपाक ह्या व्यक्ती लागीं म्हजें झूज आसा गे म्हणून. आनीक चिंतूंक जाय आमी, ह्या झुजा वरवीं म्हाका कितें फायदो आसा. झूज कितलेंय करियेत हांवें, झूज कितले घंटे करियेत, कितले लायफ, कितले हावर्स करियेत, पूण ह्या झुजा वरवीं म्हज्या जिविताक कितें फायदो आसा. मुस्तुपटी हांवें तुवें झुजचें झूज कांय प्रयोजन ना. आखरेक ऑपरेशन सक्सेस पेशंट डायड. कित्याक जाय तितलें झूज केलें, सक्सेसय मेळ्ळें, प्रयोजन कांय येना. तो एकलो चिंत्या मुखार एक बायक वचून आसा, हांवें बायकार वचून आसा. ताणें म्हाका ओवरटेक केलें, म्हाका राग आयलो. हांवें ड्रीं करून ओवरटेक करून गेलो. सोडूंकूच ना, कितलें गेल्यार सोडूं ना. आखरेक धवलो तो तिशिलान घुंवन गेलो, हांव इशिलान गेलो. जालें, कांय प्रयोजन ना. गेल्लेंच आयलें. जू सोडून हांवें ड्रायव्ह केल्लेंत आयलें. आनी तें ड्रायव्ह करतना अशें फोर्सान ड्रायव्ह करतना थोड्या कडेन पोंदान दी पडलें व्हेकल. धर्माक म्हज्या गाडयेक मार. थोड्या कडेन लायटी उसाळ्ळे, थोड्या कडेन आनी कितें जालें, थोड्याक गाळी येतल्यो, खंय तुका दोळे दिसना इतले फास्ट कितें, ताजे एक दार शिरापी घाण गेले. कांय प्रयोजन ना. झुजलो म्हजे विरोधाच्या व्यक्ती कडेन, झुजलो. फायदो कितें. ताजे वयरी म्हजें तुजें जिवन वंदून आसा. तेच प्रमाणे आमी उडास दवरूंक जाय. हें झूज हांवें तुवें झुजाचें जाल्यार म्हाका आनी तुका आयचो दीस पळयत पुस्तकाचें वाचप सांगता. भांगरा प्रास जाणवाय कितली उत्तम, रुपें विंचे प्रास समजोणी विंचें भोव गरजेचें. ह्या जिविताच्या झुजांत हांवें तुवें जैत वोन जायचें जाल्यार म्हाका आनी तुका कितें जाय, जाणवाय जाय आनी समजोणी जाय. कित्याक जाणवाय आनी समजोणी जायची सांगा. कित्याक जाणवाय आनी समजोणी जायची. कित्याक म्हळ्यार आमकां असो वेळ बारी उणो. कितलीं वर्सां, कितलो वेळ आसा, तितल्या वेळा भितर म्हणजे झूज कंप्लीट जायचें. तितल्या वेळार झूज कंप्लीट जावन विन्न जायचें, हात घाल्या उपरांत विन्न जायचें. सेकंड, म्हज्यान तुजें सकत कितली आसा गे म्हणलें. ती सकत आसची ती इतलीशी. ती हांवें सारके रितीन उपयोग करना जाल्यार, जाणवायान उपयोग करना जाल्यार, समजून दिवन उपयोग करना जाल्यार आसली सकत पुरो हांगा उपयोग करना जाली. आनी 1-2 समस्या येतना म्हजे कडेन सकतच ना, जाणवाय येना, टायम येना. पळया प्रॉब्लेम. त्या देखून हर एका झुजाक म्हाका आनी तुका कितें जायचें, म्हाका आनी तुका जाणवाय जायचें आनी समजून जायचें. जर तर हांवें उदाहरण सांगचें, थोडे फावटी आर्थीक
समस्या आसात सगळ्यांक आर्थीक समस्या आसात आनी आर्थीक झूज हांव झुजोन आसा त्या देखून म्हजो सगळो वेळ आर्थीक संगतीन हांव कॉन्सन्ट्रेट म्हळ्यार कशें म्हणून हांव एक ग्रस्त जायचें म्हणून हांव कॉन्सन्ट्रेशन करून फुल्ल आसा म्हजी एनर्जी म्हजे सखत पुरो ताकत यूज करता इशिल्यान म्हजें कुटुंबा जिवीत खंय सारकी पाड जावन गेलें कित्याक म्हज्या कुटुंबाक इम्पॉर्टन्स दिवंक म्हाका टायम म्हणटा मेळना मस्तपुटी आमी पळयता मोगाचें खंय सारकी एक पयशे करून वेतात इशिल्या भुरगीं एक कडेन बायल आनी एक कडेन घोव आनी एक कडेन कुटुंबाच्या संघर्शांत टोटल लायफ गेलें कुटुंबाच्या जिवितांत टोटल लायफ गेलें या आमी या कडेन पयशे करून वेता आर्थीक समस्येचेर झुजोन आसा न्हिदी करना या बरें एक्सरसायज करना कुडीचे संघर्शान सोलवाल्या पिडेक आयली इट इज अ फायट दीस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट एवरीथींग इज इम्पॉर्टंट इशिल्यान एका टायपाचे म्हाका समस्या आसात आनी त्या समस्येक फूट करूंक वचून हांगा अनेक समस्या जालो देखून मनशाचें जिवीत इतल्या समस्येंत भरलांगी खंय कितें करीचें म्हणून आमकां गुर्तुना हर एकल्याच्या गणितांत जिवितांत समस्या आसात खंय एटेन्शन दिवचें टायम असो इल्लोसो 24 hours दिसाक मॅक्सिमम तातूंत इल्लो न्हिदोंक आसा जेवणा खाणाक वता टायम असो इल्लोसो आनी प्राय एजची इल्लीशी आमी सादारण एक 50 जावन जालें आनी प्राय एजची इल्लीशी आनी थोड्यांक इल्लें उणें आसूंक पुरो पूण तांचें टोटल कितले प्राय आसा एचीव करंक आसचें मस्त गरजेचें त्या देखून आमकां गरज कितें म्हळ्यार गरज आमी कित्याक सांगता म्हळ्यार सक्कडी झुजां सक्कडी समस्यांक हात घालून प्रयोजन ना थोड्यांक थंयंत ते समस्या सोडून सोडीचे थोडे समस्यांक खंय गरज आसा ते मात्र जिवितांत फायट करूंक वचाचें खंयसर समस्यांचे निज गरज आसा बरो फळ तांचो निजायकी म्हज्या जिविताक टोटल जिविताक बरो फळ मेळटा थंयल्या समस्याक हांवें तुवें केंद्रीकृत करून ते समस्ये परिहार करूंक ते चॅलेंजीस हांवें तुवें फेस करूंक आमी पळयसय हे हांवें उदाहरण दित आसतना कित्याक खाली सांगल्यार अर्थ जावंक कश्ट देखून एक प्रॅक्टिकल झूज जाता आसतना कशें बायबलांत आसलीं ताचें उदाहरणां काडून आमी एक जिविताचें झूज आमी नियाळ करता आयचें सपोज पुस्तक म्हणटा गर्व नासाच्या फुडल्यान वेता आनी हंकार पडण्याच्या फुडल्यान आसा म्हणटा म्हळ्यार मस्तपुटी आमी हंकारान थोडे पुरा समस्येक सरकोन पडचें हंकारान कूड घट्ट आसा मोती घट्ट हायली एज्युकेटेड घट्ट आसा आमी हंकार करता आनी धर्माक समस्यान पडटा झुजाच्या रितीन हांव उदाहरण वांजेलान दिवचें जाल्यार पळया तो गोलियत घट्ट आशिल्लो गोलियत भारी स्ट्रॉंग आशिल्लो पयत पुस्तकान तुमी पळयलें जाल्यार व्हडलो आकृती भयंकर पावरफूल पुरो आशिल्लो खंय सलवलो गुत्तागी केवल हंकारान सलवालो कितें हंकार केलो पळया सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकान 7व्या अध्यायांत 17व्या अध्यायांत 8वें वाक्य म्हणटा ताणें उबे रावन इस्रायलाच्या दळांक बोब मारून म्हळें तुमी कित्याक भायर सरल्यात आनी झुजाक दळांनी आयता जाल्यार कित्याक ग्रूप करून येतात मस्त ग्रूप नाका एकलोच कोणी येया कित्याक ताणें चिंतिल्लें ग्रूप नाका केल्यार ग्रूप सक्कडे फायट करतात न्ही तें पुरो नाका हांव तूं घट्ट आसा न्ही 1-to-1 चॅलेंज घालया म्हणून 1-to-1 चॅलेंज तो म्हणटा ग्रूप जाल्यार सक्कडे ते फिलिस्तिनांगार फायट करतात इस्रायलान इस्रायलांतगार फायट करतात ग्रूप नाका 1-to-1 चॅलेंज तो म्हणटा हांव एक फिलिस्ती आनी तुमी सावलाचे सेवक न्ही तुमच्या मनशा मदें एकल्याक विंचून काडा आनी ताका म्हजेशी धाडा तो म्हजे कडेन झुजोन म्हाका जिवीशी मारीत जाल्यार आमी तुमचे गुलाम जातले हांव ताका सोलवून जिवीशी मारीन जाल्यार तुमी आमचे गुलाम जातल्यात आनी आमची सेवा करतल्यात त्या फिलिस्त्यान फुडें उलोवन म्हळें आज हांव इस्रायलाच्या सैनाक सवाल घालता म्हाका एका मनशाक दिया आनी आमी एकामेका विरोध झुजतले फिलिस्त्यांची उतरां आयकून सावल आनी सर इस्रायलांत आकांतले आनी तांकां ओट भिरांत दिसली आनी हें चॅलेंज करता आसतना कितें जाता एका कुशी ताणें चिंतलें सगळे भियेले म्हण तो घट्ट आसा म्हणून पूण थंयसर दावीद कालें करता तें चॅलेंज स्विकार करता चॅलेंज एकलोच तो स्विकार करता आमी पळयता 17व्या अध्यायांत 26व्या वाक्यांत
दाविदान आपणा लागे उबे असलेल्या मनशाकडे विचारलें, ह्या फिलिस्त्याक जीविशी मारून इस्रायलाक आत्मान तो निवर्तल्या मनशाक कितें इनाम मेळटलें? जिवंत देवाच्या सैन्याक सवाल घालूंक धैर्य घेतलो बेसून ते फिलिस्ती कोण? पळया, ताणें आनी चॅलेंज स्विकार केलें, आनी हंकारान घालें, ताणें स्विकार केलें, आनी कितें जालें? गोलियात सोलवालो. जर तर त्या हंकारान ताणें करून घातलें जाल्यार सगळें सैन्य ओट्टो तो फिलिस्तियांच्या सैन्य ओट्टो गेल्लो जाल्यार ओ शबीत नासतो. चॅलेंज इत्त ना खंय सोलवालो हंकारान सोलवालो, आपूण भयंकर म्हणून. आमच्या जिवितांत मुस्तबुटी हंकारान आमी सोलवात. हंकारान आमी कोण खालें जाता, कितें जाता, ढम 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 करून येता, टक्क करून पर्वत आनी एक आड आसा म्हणल्या बरी. जिवितांत आमी चॅलेंज घालतना आनीकूय चॅलेंज घालता आनी चॅलेंजाक चॅलेंज जावन सोलवात गरजेत नातलें. जर तर वो गोलियात फिलिस्तीनाच्या सैन्य ओट्टो आसल्यार खंय जाता ना, सैन्य आसलें ताका सपोर्ट करूंक खंय जाता ना, पूण एका ताज्या उतरा वरवीं तो चॅलेंज जालो. हांवें कित्याक सांगचें म्हळ्यार म्हज्या तुज्या जिवितांत आज आमी नदर घाली जाल्यार खंयसर असलें चॅलेंजीस आमी येदोळसो घालन जाल्यार कशें ह्या चॅलेंजींतल्यान भायर येवन बऱ्या तरान भायर येवचें म्हणल्या विशयान एक चिंता पाटयसाय. ह्या मुखल्या जिवितांत असलें हंकारान हांवें तुवें चॅलेंज घालन आमी सोलोवच्याक बरें. आमी असल्याक चॅलेंज घालन समस्यांक ह्या संघर्शाक कारण जायनातल्या बरी आमी पळयसाय. दुसरें, अनेक आमच्या जिवितांत समस्याक आमी शिरकोवचें, आनेकल्याच्या झगड्यांत आमी मोदें पडचें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, मोडण्याच्या 26 अध्यायान 17 वाक्य म्हणटा, जो हेरांच्या झगड्यांत मोदें पडता तो वाटेन वेतल्या पेट्याचे कान धरलेल्या मनशा बरी. वचून सडन्न पेट्याचे कान धरता, तो टक्क करून सोंपता, तो ताजे इतल्याक आसता. बेश्टे समस्याकान काडोवचें. ते झगडटात. तो डिवटी एकाच समुदायाचो लोक सांगचें हांवें, तुमी जाणा तांचे भितर झगडटा. आमी व्हडले करून येचें, फाल्यां ते दोगी एकच, हांव आनी एकलो सपरेट, टक्क करून सपरेट. ते फाल्यां म्हाका दोगी एकठांय गुट्ट करतात. आमी पळयता हातूं आमच्या पोरण्या सोल्ल्यान जाल्यार मोयजे त्या दोग जाण फायट करतात, रपक्क वचून गेलो न्ही गे, मागीर टक्क ते पुरो एक जाता, मागीर सपरेट जातात. आमी कालें करता म्हळ्यार गोव बैलांची लढाई म्हणचें त्या, ताजे भितर लो एकाडे आमी वचून शिरकाल्या. आखरी तीं गोव बैलां उट्ट जातात, टंका नाकात बडयतात. मस्त कडे हांवें सांगचें, मस्त कडे अशे समस्या जाल्यात. आनेकल्याच्या मदें आमी पडोंक नसो, कित्याक गरज नासचें. पयत पुस्तकांत व्हडलो राय आसलो, जोशिया राय म्हणून, भारी बरो पावरफूल राय, तो भारी मागण्याचो मनीस. पूण ताणें बरो बुदवून, पयलें बरो बुदवून, पूण शिरकालो खंय गुत्ता गे तो, आपल्याक मेलो कसो गुत्ता गे, दुसऱ्याच्या संगतीन मोदें पडोन. तुमी पयत पुस्तक वाचा, जोशिया इतलो एक मागण्याचो मनीस आनी हर एक झूज जैते वंत सोलवलो खंयच्यांत, दुसऱ्यांच्या झुजांत नाकरी करून मोदें पडोन. आमी पळयता इतिहासाच्या दुसरें पुस्तक 35 अध्याय 20 ते 24 वाक्य अशें म्हणटा, हें सगळें जाल्या उपरांत जोशियान मंदिरा खातीर वेवस्था केली तेन्ना इजिप्ताचो राय नेको युफ्रेटीस न्हंय लागीं कार्केमिशांत झूज करूंक आयलो आनी जोशिया ताजे विरोध झूज करूंक भायर सरलो. नेकोन ताजे इशीं दुतांक धाडून म्हळें, झुजाच्या राया, म्हाका तुजे कडेन कितें करूंक आसा? आज हांव तुजे विरोध झुजूंक आयिल्लो न्ही. बगार म्हजे कडेन दुस्मान काय आशिल्ल्या राजघराण्या विरोध. तो सांगता इजिप्ताचो राय, अरे तूं म्हजे कडेन काल्याक लढाई करता, हांव तुजे कडेन खंय येना, म्हाका तूं खंयचें नाका, हांवें झुजचें ताजे कडेन, तूं काल्याक मदें आयलाय. पयत पुस्तक म्हणटा, म्हजे कडेन दुस्मान आसल्या राजघराण्या विरोध हांवें तृप्त करूंक जाय म्हणून देवान म्हाका आज्ञा दिल्या, देखून म्हजे सवें आसा त्या देवातावन पयस राव, नांतर तो तुजो नाश करतलो. पूण जोशिया नेको मुकलो पयस सरलो ना. बगार ताजेर दाड घालूंक ताणें धैर्य घेतलें. ताणें देवाच्या तोंडांतल्यान आयिल्लीं नकोचीं उतरां आयकलीं नात. बगार तो मेग्गिदोच्या मैदानाचेर ताजे कडेन झुजोंक लागलो. पूण दोंडवांनी जोशिया रायाक बाण सोडलो. रायान आपल्या सेवकांक म्हळें, म्हाका हांगासो व्हरा, कित्याक हांव कठीण घायलां. ताज्या सेवकांनी ताका ताज्या रथा वयलो काडून अनेका रथाचेर दवरलो आनी ताका जेरुसलेमा काडलो आनी तो थंय मेलो.
पळया धर्माक ताणें सांगलें तुजे विरोध निंत न्ही साहेब ताजे कडेन हांव आसा हांव व्हडलो जाण हांव करून गेलो टक्क करून गेलें. आमी तशें जावन आसा आमच्या जिवितांत मस्त बटी कोणाचे की समस्यांक कोणाची की लढाई आमी एक रिंक करून मध्ये यायचें आमी आसा म्हणून आखरेक मार आमी खावचें धर्माक रातीक न्हीद ना न्हिदल्यारय न्हीद पडना ताणें तशें केलें ना अशें उलयलो न्ही सोडून जावन परतन आमकां हट म्हळ्यार सांगलें आमच्या जिवितांत बेश्टे बेश्टे समस्या कोणाचे की समस्या आमचेर ओंग काडून आमी जिविताच्या झुजांत मस्त सोलवून कांगाल जावन आसता मोगाच्यान. आनीक तिसरें आमी आमच्या गरज कितें म्हळ्यार जिवितांत जाणवाय कितें म्हळ्यार आमच्या सैंबा प्रमाणे जियेन आसतना मनशां सैंबा प्रमाणे जियेन आसतना देवाच्या प्रेरकत्म्यान जियोंक प्रयत्न करी जाय त्या वेळा झुजांतून आमी भायर येवंक शकता. मुस्तपुटी आमी कितें करता मनशाच्या सैमा प्रमाणे जियेता देवाच्या प्रेरकत्म कितें सांगल्यारय आमकां कोशेड सांगता प्रेरकत्म या थोडे फावटी आमी कावन्सिलींग गेल्या वेळार सांगतात मस्त विशय सांगतात पूण आमी कानाक घालूंक आयकना. एक उदाहरण दिता पयत पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्याय 14 वाक्य म्हणटा पूण आपल्या सैंबा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरकत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घेना ताका त्यो एक पिशेपणसो दिसतात. आत्मीक दृश्टेन व्हरून पळोवची गरज देखून ताजे वरवीं त्यो आटापोवंक जायनात पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरूंक शकता. आतां पळय हांगासर कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता देवाच्या प्रेरकत्म्यातावन येता त्यो संगती मानून घे जाय मनशा सैमा प्रमाणे न्ही म्हणून. हाका एक उदाहरण वंजलान खंयचें आसा आमी पळयता इतिहासाच्या 2 पुस्तकांत 18वो अध्याय ह्या विशयान एक बरें एक उल्लेख आसा. हांगासर आहाब राय इस्रायलाचो आहाब राय तो झुजाक ताका वचोंक जाय कोणा वयर वचोंक जाय तो हाचे कडेन रामोत गिलियादा विरोध ताका झूज करूंक जाय आनी थंय झूज करूंक जाय देखून हांवें वडूल सांगलो यहोशफात आसा न्ही तो जिवंत आसतना ओप्पंद करता. कितें ओप्पंद करता आमी वचून म्हजे वट्टो मेळोवन हांव थंय झुजया म्हणून. वो यहोशफात काले म्हणटा म्हळ्यार तो म्हणटा पयलें सर्वेस्वराचें उतार कितें म्हूण आमी समजुया आत्मीक दृश्टेन सोमांगी सूख म्हणलें त्या विशयान समजुया. त्या वेळार वो आपयता थोड्या प्रवादेंक आनी ते म्हणटात वच झुजाक वच म्हणटा आहाबाक म्हणटात तूं वच झुजाक वच म्हणून. त्या दाडा तो यहोशफात म्हणटा हळे ती पुरो नाकात सर्वेस्पर असो कोणी प्रवादी आसा जाल्यार ताका आपोवन इसारा म्हणटात. आनी त्या दाडा वो म्हणटा आज सोंग एकलो आसा सायबा तो आयला केदाळे म्हाका उलटात तुलोवचें केदाळे उलटात तुलोवचें आनी त्या देखून तो नाका. पूण यहोशफात म्हणटा ना ना तशें जायना आमकां प्रेरकत्म कितें सांगता त्या प्रमाणे करया. आनी ते आपयतात त्या मिका म्हणल्यार प्रेरक आत्मो आसल्याक आपयतात. आनी तो मिका म्हणटा तूं येशी जाल्यार तूं मरतलोय. तो कितें म्हणटा तो मिका येवन म्हणटा मिकान म्हळें सगळी इस्रायल परजा गोवळी नातल्या हिंडा बरी दोंगरांनी शिंपडली हांवें देखली आनी सर्वेस्वरान म्हळें तांकां कोणूच सुद्दां न्हिना देखून ती समाधानान आपआपल्या घरा वचूं. इस्रायलाच्या रायन यहोशफाटाक म्हळें तो म्हाका अनर्थ शिवाय बरें कांयच प्रवाद करिना म्हणून हांवें तुका सांगूंक नावें. आनी तो म्हणटा वो आहाब कितें म्हणटा ताका वचून त्या नगरा अध्यक्षाक आपयता हांव फाटीं येता म्हणसर ह्या मिकाक वचून झैलान दवर काल इल्लें काणमात दिवन ताका वांचचें बरें पळय. पूण मिका म्हणटा प्रेरकत्म असो म्हणटा तूं फाटीं आयल्यार न्ही तवळ पळया म्हणून. आमी पयत पुस्तकान थंयसर पळयता थंय गटान तुमी वसा घरा वचून थंय म्हणटा वो बुद्दोवन जाता कोण आहा बारी बुद्दोवन जाता. यहोशफाटाक सांगता तूं रायाच्या ड्रेसार वच कित्याक तांचे भितर ऑपोजीट पार्टीन चिंताप जाल्लें काल इस्रायलाच्या राया विरोध झुजचें म्हणून देखून वो इल्लो आहाब इल्लो मांडो करशिता तूं रायाच्या ड्रेसार वच हांव म्हजें ड्रेस बदलून येता म्हणून. आनी हो बिरमो तो यहोशफाट रायाचे ड्रेस फुल्ल घालून येता ऑपोजीट सायन येता आनी तांकां पयल्यान सांगलें तेंच्या सैनिकांक वॉर्निंग दिल्लें तुमी काल इस्रायलाच्या राया विरोध झुजाचें आनी त्या देखून सगळें सैन यहोशफाटाच्या वचून ताज्या फाटल्यान एटॅक करूंक येता. आनी त्या वेळार यहोशफाट आपल्या देवाक हाक बाब घालता देवा हांव राय न्ही हे सगळे म्हज्या फाटल्यान पडल्यात कितें करचें म्हणून. तें तुमी पळोवंक जाल्यार 31 वाक्य तो आसा तुमी घरा वचून वाचयेत.
आनी त्या दाळा सर्वेस्वर ताका जेहोशफाटाक कुमो करता. पूण अनेक कडेन कितें जाता वो खंयच्याय दुसऱ्या ड्रेसर असो मनीस आहाब पूण पयत पुस्तक म्हणटा जेहोशफाटान कुमकेक बोवाप मारली आनी सर्वेस्वरान ताका कुमो केली. देवान ताका ताजेच आशिल्लें पयस केलें. रथसेनेच्या अधिपतीन तो इस्रायलाचो राय न्ही तें पळोवन ताजी पाट धरून वेचेरा वयलें ताका सुटलो. पूण एका सैनिकान आपलें दोणू घेवन आमके एकल्याक मारूंक म्हूण चिंतिनासतना सोडलो बाण इस्रायलाच्या रायाच्या अर्द्या गांवाच्या मदल्या सनांतल्यान भितर सरून ताका लागलो आनी पयत पुस्तक म्हणटा ताज्या उपरांत तो मेलो. ओके पळया हो आहाब कितें करूं लागलो. म्हज्या कडेन व्हडलें सैन आसा, जेहोशफाट बारी स्ट्रॉंग आसा, आमी ताज्या स्वंत मनशा सैमान तो झुजलो. प्रेरकत्व कितें सांगी लागलो, झुजा नाका, तूं डेंजर, तूं फाटी ये नाही म्हणून. पळय आव्हान तुवें मुस्तपुटी आमकां तशें जाता. कोशेट आमकां एक तराचे विशय सांगून आसता पूण आमी मोत कितें सांगता त्या प्रमाणें वचून मुस्तपुटी आव्हान तो समस्याक पडलें आसा. आमच्यात आमी एक आमी न्ही हाडलें जाल्यार मस्त आशिल्लीं गणितां आसात. नाका 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 म्हणलें एक बगता जाल्यार आमी करता आनी समस्याक पडटा. या वच 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 म्हूण सांगता नाका 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 म्हूण आमी फाटीं रावल्या आनी समस्याक पडल्या. मस्त मस्त जिवितान घटना आसात. आतां आनी एक संगत जिविताच्या झुजान कितें गरज म्हळ्यार भावार्थांत आमी हर एक समस्यो या संघर्श या झूज जिविताचें झूज कितें आसा तें आमी फूड करूंक जाय. कित्याक उरता की मुस्तपुटी आमच्या जिवितांत चिंतनांतले बरीं कारगां येतात. चिंतनांतले बरीं कारगां येतात. आमचे कडेन बरीं आशिल्लींत आमचे कडेन वायट येतात. आमी समृद्धीन आसतना सडनली एक लॉस जाता, आमी कंप्लीट सोलोवन वयता. चिंतनांतले बरीं आमचे वयर कारगां येतात. चिंतनांतले बरीं आमचे थंय समस्या येतात. आनी असल्या वेळार पयत पुस्तक म्हणटा पयल्या तिमोथेंक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 12वें वाक्य म्हणटा भावार्थाचें झूज उत्तम थरान झूज आनी सस्तीक जिविताचें इनाम जोडून घे. यस्से खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें आनी साबार साक्षां उजीर तुवें भावार्थाची उसारणी केल्ली. कितें म्हणटा भावार्थान तुजें जिवीत झूज, भावार्थान तुजें जिवीत झुजाचें. आतां हाका एक उदाहरण दिता. हाका एक उदाहरण ओत्तू हांवें वडून सांगलो जोशिया राय इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 20व्या अध्यायांत एक व्हडलो भावार्थ असो साक्ष थंय जावन आसता. तो ताका कितें घडटा म्हळ्यार 3 राज हाचे विरोध झुजाक येतात. पयल्या वाक्यान 20व्या अध्यायान पयल्या वाक्यान पळयता थोड्या काळा उपरांत मोआबीत आमोनीत आनी ताजे बराबर थोडे मेयुनीत जेहोशफाटा कडेन झुजोंक आयले. दुतांनी येवन जेहोशफाटाक म्हळें एक व्हड जोमो दर्या पलतडीतावन एदोमातावन तुजे विरोध येता. तो येदोळसो आबाजोन तमारान म्हणजे एनगिदीन पावल्यात. जेहोशफाटाक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वेस्परा लागीं सलाह विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या झुजांत एक उपास परगट केलो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा तो येद्द व्हडल्या आकांत आयलें ताका कांय करूंक जायना. कितें करूं की ताजे कारणान असाध्य माथ्या वयर आसा समासो. म्हजे आनी तुज्या जिवितांत थोडे अलत समासे सडन येतात. जेहोशफाट रायाक कितें करचें म्हणून कळना देखून तुवें कितें करतात तो इमिडियेटली देवाक शरण जाता. मागण्याक सर्वेस्परा म्हजे नाका हें करूंक जायना, व्हडलो समस्या म्हज्या मुखार आसा, भावार्थ मात म्हाका एकच वाट. आनी पयत पुस्तक म्हणटा अशें ताणीं मागणें करनासतना 14वें वाक्य म्हणटा तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो जेकाराच्या पुता झेलाचेर आयलो. त्या दाळा तुमी मागणें कर न्हय म्हजें ना कांय साध्य ना म्हणटात त्या दाळा तो आत्मो येता. ह्या 14व्या वाक्यान तो आत्मो येवच्या पयलें वयर एक ल्हानशें घटन आसा. कितें थंयसर मागता पळया. तो म्हणटा 11व्या वाक्यार तो मागता अशें मागता. आतां पळय हें ते कशें फारीक करतात. तुवें आमकां दिल्ल्या दायजांतलीं आमकां भायर देंवडावंक तीं सोदतात. कशें तो म्हणटा तुजें वाक्य कशें येता पळय. तुवें दिल्लें म्हाका, म्हजें कांय ना, म्हजें कांय ना, तुवें दिल्लें म्हाका काण भायर घालूंक पळयतात. केदाळा हांव आनी तूं देवा कडेन सांगता देवा म्हजें न्ही हें तुजेंत. देव ताजें म्हूण स्विकार कर, झूज ताजें जाता. मुस्तपुटी हांव आनी तूं झुजता कशें म्हणल्यार आमचें म्हूण आमी झुजता. पयत पुस्तक म्हणटा केदाळा जेहोशफाट राय सांगूंक लागलो हाळे म्हाका दिल्लें रास तुवेंत
आम्ही तुवें प्रॉमिस करून दिले नाही आले हे आमचे वतान खाण उरतात न्ही गे थवळ सर्वेस्पर देव खाले म्हणटा इमिडिएटली पळयत पुस्तक म्हणटा थंय जावन सर्वेस्परचो आत्मो जेकाराच्या पोता जहाजाचेर आयलो. आतां हांवें तुवें कालें गरजे आसलें समस्या येता आसतना देवा इतले वेळ म्हाका तुवें आदाय दिल्लें तुवेंत म्हाका बिजनेस दिल्लें तुवेंत आनी हे म्हजें बिजनेस लॉस जावन आसा सम्या तुवेंच म्हाका राखाचें म्हाका कालें करूंक साध्य आसा म्हाका गोव दिल्लो तुवेंत बायल दिल्लें तुवेंत कुट म्हाजें सगळ्यांक कंगाल जावन आसा सर्वेस्परा हें जिवीत तुमचो म्हाका राखाचें न्ही गे म्हाका ह्या हुद्द्यार सडयलें तुवेंत हांवें कांय म्हज्या सक्तीन येवंक जावना हांव ह्या हुद्द्यार आयलां आतां म्हाका सगळें आल्लोला कल्लोला करनासात सम्या हे हुद्दो तुवें राखीचें तुवेंच न्ही गे म्हजीं भुरगीं तुवें म्हाका दिल्लीं तुवें दिल्लें तुजें धान आनी हीं भुरगीं म्हाका उलटा रावून आसात ह्या भुरग्यांक तुवें सोमा करचें न्ही गे सम्या ह्या भुरग्यांक तुवें सोमा करचें न्ही गे आनी थवळ म्हाका न्हू हर एक जें कितें आमचें म्हणलें देवाक आमी सोडून दिता त्या दाळा यू टर्न मारता यू टर्न कितें मारता सर्वेस्पर देव तें स्वाधीन करता आनी झूज देवाचें आनी ऑपोजीट पार्टी जाता आमचें न्ही. हांवें तुका पयलें सांगलें थोडें पुरा मुखार येवन टक्क मोद्यां घालून पयस रावतात हांगा ह्या रायान तितल्यांत गेलें हां हें म्हजें न्ही देवा तूं आनी तुंतू पळय म्हळें तांकां लागून गेलें ओ पयस रावलो आनी देखून देवाचो प्रेरक आत्मा आयलो कितें म्हणटा पळया ताणें म्हळें तुमी सुमेश जुदाच्या लोकांनो जेरुजलेमाच्या निवासानो आनी तूं जोशफटा राया चीत दिवन आयका सर्वेस्पर तुमकां अशें सांगता ओ विशाल जोमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्यसाणी नाकात कित्याक हें झूज तुमचें न्ही बगार देवाचें पळय इमिडिएटली चेंज जालें फाल्यां तांचे कडेन झुजोवंक भायर सरा ते जीजच्या घाटी सोडून वयर येतले तें तुमी पळयतल्यात आनी तुमी जेरुयेलाच्या आरण्यमुखल्या फालक्याच्या अंतरपारार तांचेर धाड घाला पूण तुमी झुजोवंक जाय म्हूण ना पळय कितलें बरें पळय तुमी झुजोवंक जाय म्हूण ना तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आनी जेरुजलेमाक कशें निवारतलो म्हूण पळया भियेनाकात वा धैर्य सडनाकात तांकां काल सांगलें तुमी झुजचें नाका तुवें म्हजें म्हूण सांगलें न्ही हांव तो पळयतां तुमी रावल्यार बरो अशें बम्मा बरें रावल्यार बरो पुरा हांव करता पळयत पुस्तकान हांवें पळयता कितल्या सुलाभेन तें झूज जिखलें कितल्या सुलाभेन थंयसर तो राय जिखता वय मोगाच्या न्हू म्हज्या आनी तुज्या जिवितान मस्त झुजां समस्ये संघर्श ह्या घडयेक आसात ह्या घडये हांवें तुवें कितें करीचें सर्वेस्परा लागीं सांगाचें त्याच बावार्थान हांवें तुवें सांगाचें देवा म्हाका शिकोवंक जायना म्हजे करना शिकोवंकूच जायना तूं म्हाका शिकोवंक साय कर म्हाका कांय करूंक जायना सम्या म्हाका म्हजो बिजनेस करूंकूच जायना म्हजें प्रोफेशन करूंकूच जायना तुमचो म्हजे बसस हें कर सम्या म्हजें करना कांय हें करूंक जायना तूं कर म्हजे हो संस्थो म्हाका चलोवंक जायना तुमचो चलय सम्या म्हजें करना कांय जायना हो समुदायाक म्हाका कांय कर तुजो समुदाय सम्या तूं कर सम्या केदाळा हांव आनी तूं मोगाचें न्हू समस्ये आयल्या अरे ते म्हणटा सर्वेस्परा तुजे समस्ये हे तुवें हें निवरायचें म्हजें म्हणल्यार तो कांय येना केदाळ आमचे तो आमचो म्हणलो स्वार्थ आमचे तो भायर वता आनी देवाचें मोग ह्या देवाची कृपेक हांव तूं प्रारंभ करता झूज थंयसर देवाचें आनी तुमच्या विरोधाच्या सैनिकांचें जावन आसा आमचें ताजे उपरांत झूज न्ही मोगाचें न्हू आमचें झुजूच न्ही मुस्तपुटी झुजां आमींत झुजून आसात हांव आनी तूं आमची जाणवाय उपयोग करता आमचे सकत उपयोग करता आमचे इन्फ्लुएन्स उपयोग करता आनी कितेंय पुरो उपयोग करता पूण झूज मुखार वचना तेच ऑपोजीट पार्टीत मस्त स्ट्रॉंग जावन येतात आनी ते घट आनी घट जातात मोगाचें न्हू पूण आयच्या दिसा आखेर करच्या फुडें आमी उडास दवरया मोगाचें न्हू ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार हांव आनी तूं बसून आसा म्हजे आनी तुजे जिविताचे समस्ये जायतितले आसात जावं पुरो कुटुंबांत जावं पुरो शेजारा जावं पुरो समुदायांत जावं पुरो वावर करचे कडेन जावं पुरो आमच्या चिंतनांतल्या बरी आसचे आमच्या कुडीची पिडा आमचे उद्वेग आमचे भितर जावनचें तळमळा कितें हर एक हांव तो सगळ्यां जाणा मोगाचें आमचे समस्ये आज सांगया सोमया हे म्हजे समस्ये न्ही सर्वेस्परा सगळे तुज्याक तुका हांव समर्पिता तुमचो हें झूज सोमया म्हजे बसत आनी
इंसमे मागणे सरस्परा लागीं म्हणया सरस्परा तूं हें सुसूस थुंसू हें सुसूस हांव न्ही सोम्या म्हाका राख आनी सांबाळ. हांव केवल एक अशक्त मनीस, म्हजे लागीं कांय करूंक जायना. सगळें तुका समर्पितां सोम्या. तुका स्वाश्टांग तरान हांव तुका समर्पितां. आनी हो वेळ जावन आसा, तो जावन आसा. ह्या वेळार सरस्परा लागीं धिमी आनी पडून काळजांत हांव सरस्परा लागीं मागसो. आमचे संघर्श ह्या घडये आमचें दोणू सकयल दवरया आनी सरस्पर ताजें दोणू काडून तें समस्या परिहार करूंक आमी विचारया. सरस्पर देव ह्या घडये तुमकां सगळ्यांक सुटका दिवं दी. हो वेळ जावं दी म्हाका, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या समुदायांत, म्हज्या मोगाजांक सगळ्यांक सुटका दिवंसो. सर तरेच्या संघर्शांतल्यान हांवें थंय भायर येवंसो. शांती समाधानीन जियोंसो. एक अपूर्व वेळ जावन सरस्पर लागीं हांव तूं संपूर्णपणान ह्या वेळार ताका सरेंडर जाया. आमेन.